नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो सरकारांतल्या आघाडीचो आनी आघाडी भितर बिघाडी जाल्या काय कितें हाजो. कारण आघाडी चालू आसा पण एकदां कोण एकामेकाचे फार मारता, दुसरो मागीर बाण मारता, अशी शब्दांची फैरी सद्याक चालू आसात. खरेंच ही बिघाड कितलो आसा काय हें ओन्ली ग्रँड स्टँडींग? विशय नेमको कितें आनी कितलो सिरियस हाजेर आमी भासाभास करतात. 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात ते गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन राजन बाब डिमेलो, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट पांडुरंग बाब गांवकर. आनी तिसरे आसा सगळ्यांत म्हत्वाचे ह्या पॅनलाचेर ते भाजपाचे जनरल सेक्रेटरी आनी तांच्या संघटनाचो भार सद्या तांचेर आसा, सदानंद शेट तानावडे, स्वागत. राजन बाब, आय विल स्टार्ट विथ यू. तुमगेली ती प्रेस कॉन्फरन्स जाली 23 तारखेची आनी ताजे मुखार अकस्मात तुमी तांगेले म्हादय आनी खंयची सामकी किचकट इश्यू जाचेर तांकां भरपूर अनकम्फर्टेबल जातले असली इश्यू काडून ताजेर प्रेस कॉन्फरन्सी घेवप, ट्विटर करप, फेसबूक करप, कितें नेमको उद्देश तुमचो? इरिटेट करप? No, there is no question of तुम्ही irritation. इरिटेट जाल्यात? No question of irritation. It is the aspiration of every Goan. टू डू व्हॉट? इरिटेट? That 1 minute. हय. That you have already put the question. Let me answer. That it is the aspiration of every Goan हय. that on Madhe issue there should not be compromise. And it is also the same contention of the BJP and all coalition partners. Just because we have said it with loud and clear, because the reason is that the WRD portfolio is with us. And therefore, people want to know from us what would be the party stand. Minister was always on record that there will not be a compromise. So the party has not taken any different situation. मुद्दो ह्या की जेन्ना तांचे कडच्यान क्लियर एक तुम्ही सुरवात कित्या वयल्यान केली? तुम्ही सुरवात पुतळ्या वयल्यान केली की विधानसभेक आमकां जॅक सिकेराचो पुतळो जाय म्हूण. आनी जेन्ना तांची पक्षान रेझोल्युशन घेतलें की ते ताजे फावराद ना म्हण, ताजे उपरांत तुमची एक सारकी कोर ग्रुपाची एक बरी व्हडली मिटींग जाली आनी ताजे उपरांत नेक्स्ट डे सावन तुमी फार मारपाक सुरवात केली. No, see. सो दिस हे म्हादयची मोगा परस राजकारण चड दिसता. 1 minute. म्हादयचो मोग कमी आनी तांकां इरिटेट करप चड दिसता. No, there is no question of irritation. This is the, according to me, we are just open on what, because you see, we are a political party. We have to speak out to the people of Goa what our party stands for. And if we speak out the truth, what we stand for, you call it discord. The question is, we are working on a common minimum program. There is no diversion on the common minimum program. We are one on it and we are moving perfectly in that direction. ओके. पण हे जे रजाव आसा, बिफोर गोईंग टू तानावडे बाब, हे रजाव तुका पडटा? म्हाका अशें दिसता की आमी पयलींच ऑनरेबल मुख्यमंत्र्याक म्हटलेलें की तुमी जे आघाडी सरकार केला आनी तांचे विचारच कोणाचे पटना अशे लोक तांच्या वांगडा आसात. गोवा फॉरवर्ड घेयात, मगो घेयात, इंडिपेंडंट आहात दोग जाण, जांचे विचार केन्नाच पडचे ना हेंचे वांगडा. हें पयलींच सांगलेलें आनी तांकां 1 वर्स सुरू जावच्या पयलीं हेंच्यानी तें सुरूय केलें. जेन्ना तूं आघाडी सरकार करता तेन्ना तुमचे आतां म्हादयचो विशय आसत, जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचो विशय आसत किंवा बाबूस मनशाराताक PDA दिवपाचो विशय आसत, अक्रॉस द टेबल बसून तुमी ते सोडोवंक शकतात. ते भायर तुमकां उलोवन तुमकां एक्झिबिशन लोकांक प्रदर्शन करपाक जाय असो जायना. तुमी जेन्ना भायर उलयतात तेन्ना लोकां मदीं दुबाव येता का हेंची फिसकटले, मागीर चर्चा सुरू जाता. म्हाका दिसता की गोवा फॉरवर्डान हें पयलीं समजून घेवप. तुमकां जर इतलीच उमेद आसा सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाची किंवा सरकाराक अशी भायर उलोवन प्रेशरायज करपाची, तुमी भायर सर, तुमच्या कडेन ऑप्शन दुसरो आसा न्ही. तुमी गव्हर्मेंटाक कित्याक रावता? जेन्ना तुमी गव्हर्मेंटाचो भाग आसा तेन्ना तुमी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटा वांगडा बसून उलोवपाक जाय. भायर जेन्ना उलयता तेन्ना साहजिकच सगळ्या मदीं एक भायर संदेश वयता की हेंच्या मदीं कितें तरी मतभेद, चड जबाबदारेन वागप अभिप्रेत आसा. हेंच्यानी उलोवच्या पेक्षा काम करचें अशें म्हजें हें मत. आनी मतभेद जो विशय जाला तयार तो ह्याच खातीर जाला की हे लोक उलोवपाक लागले भायर येवन. वेरज मिनिस्टर हेंचो आशिल्लो, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जो आसा म्हादयच्या विशयाचेर, तो मिनिस्टर तेंचो आसा, तो कितें उलयता तें हेंकां खबर आसा. जेन्ना म्हाका दिसता की हे सरकारांचे हेणी आनी मुख्य घटक जो आसा BJP हेंच्यांनी बसोवन हो विशय उलोवपाक जाय, भायर न्ही. ऑल इज नॉट वेल अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हांव व्हेरी फर्स्ट डेच्यान सांगता की हेंची ही आघाडी ही जरी टिकली 5 वर्सां तरी खूब अशी खूब हे जावपाची आसात, अश्यो घटना घडपाच्यो आसात. ताणें एक प्रश्न येता की जनरली एक कोऑर्डिनेशन कमिटी आसता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेफिनेटली आसता, पण अशी जेन्ना सरकार आसता तेन्ना एक कोऑर्डिनेशन कमिटी आसता. आनी हांव तुमकां स्पेशली प्रश्न विचारता कारण तुमकां संघटन
आमी जे सगळे जाण ह्या स्टुडियो भितर बसल्यात ताच्या की बरें तुमकां कळटा आणि ती कॉर्डिनेशन कमिटी सरकारा खातीर गरजेची, जी सध्या अस्तित्वा भितर ह्या सरकाराच्या हातूंत तरी ना. फ्रॉम पार्टीज पर्स्पेक्टिव्ह जी परिस्थिती सध्या चल्ल्या, वूड यू रेकमेंड दॅट एक कॉर्डिनेशन कमिटी जावची? कारण अल्टिमेटली लोकांक इट लुक्स नायस एंटरटेनिंग वेन अलायन्स पार्टनर्स फायट, बट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑर द स्टेबिलिटी ऑर स्टेट. म्हाका अशें दिसता की जे सगळे म्हणटात की आमी झगडटात अशें तेतूंतलें कांयच ना. कारण आमी जशें ट्रजन बाबान सांगलें की हे आमचो जो हें आसा अलायन्स जें आसा हें प्रिपोल अलायन्स न्हय. इलेक्शन जाल्या नंतर अलायन्स जाल्या नंतर हें सरकार आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक आपलो एजंडा जो आसा तो फुडें व्हरपाचो अधिकार आसता. आतां हें सगळें करता आसतना सरकार जे वेळार घडलें तेन्ना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरयलो गेलो आनी त्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाच्या त्याचेर डिस्प्यूट अजिबात ना. त्या एखाद्या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ठरयल्लो की हे मुद्दे आसात, ह्या मुद्द्याचेर हें सरकार फुडें व्हरूं जाय, त्याचेर डिस्प्यूट अजिबात ना. डिस्प्यूट हे एखादो नवीन कितें तरी विशय तयार जाता आनी त्या विशयाचेर डिस्प्यूट जाता. एक्झाम्पल पुतळ्या संदर्भांतलो विशय. आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमकां दिसता की जे ऑलरेडी जो एक्झिस्टींग आसा भाऊसाहेब बांदोडकर तो सोडून आनीक थंय आसचें न्ही हें आमचें मत आसा. तेंच्या पार्टीक दिसूं शकता न्ही, दिसपाक कांयच हें ना. कारण फायनली कशें आसा की ते पॉलिटिकल पार्टी तेंचे कांय वेगवेगळे तेंच्या पक्षाचे कांय ध्येय धोरणां आसतलीं, ते आपल्या पक्षाच्या ध्येय धोरणा समोर वतले आनी आमी आमच्या हाचेर वतात. त्यामुळे भितर डिस्प्यूट अशें ना. म्हणजे आमी एक्झाम्पल हें सगळें करता आसतना डेव्हलपमेंट जर आमी पळयली जाल्यार वेवस्थीतपणे सगळें डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्हणजे ब्रिजीस जर आमी आज पळयले, म्हणजे मांडवीचो ब्रिज ज्या तरेन फुडें वचत आसात किंवा सबंद गोंयभर ज्या तरेन 4 लेनिंग रस्त्याची कामां चालू आसात, मागीर आक्सीचो ब्रिज आसात, त्या सायडीक खांडेपार आसात, त्या सायडीक गालजीबाग तळपणचो ब्रिज आसात, हे सगळे ब्रिज आसात किंवा रस्त्याची कामां आसात, सगळे कामां वेवस्थीतपणे आसा. थंय डिस्प्यूट कांयच ना. आनी आमचे जे नेते जे आसात, मागीर आमचे सरकारांतले मिनिस्टर जे आसात, मनोहर पर्रीकर आमचे मुख्यमंत्री आसात किंवा गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय आसात, सुदीन ढवळीकर आसात, हेंचे एकामेका बद्दलचें जें कॉर्डिनेशन आसा तेंचें आसात न्हय. आतां तुमी जो मुद्दो उलयता तो पार्टी भितर कॉर्डिनेशन आसूंक जाय काय कितें कॉर्डिनेशन कमिटी आसची आसप गरजेची काय सध्याच्या परिस्थिती भितर. पण ही परिस्थिती एक पब्लीक परसेप्शन अशें दिसता की उगीच हांच्या भितर कितें डिस्प्यूट आसा काय कितें, अशें अजिबात ना. सगळें सुरळीत चल्लेलें आसा. आनी कांय कशें आसता की एखादें सरकार बरें चल्लें की एखादे कांय NGO मायंडेड जे लोक आसतात ते उगीच अशा तरेचें कन्फ्युजन करपाचो प्रयत्न करतात. पण आमच्या भितर तशें कन्फ्युजन अजिबात ना. गोवा फॉरवर्ड गोवा फॉरवर्डच NGO मायंडेड ना अशें म्हाका अशें ना. कारण तेंची दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीक आपलो एजेंडा फुडें व्हरपाचो पूर्ण अधिकार आसा. आतां हें सगळें केल्या नंतर एखाद्या विशयाचेर जर मेजर कितें जर आसत जाल्यार ते नेते येवन तेचेर डिस्कस करून एखाद्या, कारण आमी हें सगळें करता आसतना हांवें तेंच पळयतालो की कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा भितर कितें आसा काय स्टॅच्यूचो इश्यू तातूंत कांयच ना. त्यामुळे हो जो विशय आसा कॉमन मिनिमम प्रोग्रामा भितर कोणाचेंच डिस्प्यूट ना. हो सर्टन वेगवेगळ्या पार्टीचे वेगवेगळे व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुम्ही बसले, तुम्ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरयलो. आता तुम्ही एक एक नवीन विषय जर घुसयत रावले देन लोकां मनाक एक डावट निर्माण जातलो न्ही की तुम्ही हे कित्याक करतात का म्हण. सी हय, लोकांच्या मनान डावट काय ना. लोकांच्या मनान डावट घालता मिडिया. आयक ते आता तुम्ही एक आणि तुम्ही आमचेर चढाई मारपाची सांगता न्हू, सांगता मिडियाक आपयता हें सांगता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन बोवाळ घालता हें आमी घालता आनी सगळे मिडिया करता. ना ना पूण ताचो अर्थ पळोवंक जाय न्हू. त्या फाटल्यान अर्थ बरें. हय, ना द क्वेश्चन आय एम ट्रायंग टू मेक इज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सारको चलता. मदेकात आमी कितें घुसयले घुसयल्ली. एगेन हांव सांगता, आमी जी नारो घेतला, नॅरेटीव जी घेतला विजय बाबान, गोंयकार आनी गोंयकारपण, आमी तेच फुडें व्हरोंक सोदतात. आमची पार्टी, आमची पार्टीन मागणें घालपाक कांय चूक ना. मान्य करचें ना करचें हो प्रश्न दुसरो आसा. पूण एक तुमी लक्षांत घेयनात, आमचे तीन मागणे आसले. एक तो ओपिनियन पोल दीस मनयचो म्हणून, जी all success. I don't think anybody had objection on that. Let me finish. Aye. All successive governments had allowed it to die. This coalition government accepted it. Second, that the history of opinion poll should be included in the curriculum was allowed by all successive governments to die. This coalition government. The dispute is on the statute. We are still working out modalities. We are not giving it up.
आमचो बाप कितें म्हणटा तुमकां जर चॉयस आहा भायर सरपाचें तो लग्न जालोलो मनीस जेन्ना प्रपोजल आनी मॅरेज जाता कोणाचें मत कोणाक खबर आसना हय तूं दुसऱ्याचो डायवोर्स difference of opinion is no cause for a divorce. If that cannot happen in of a unit of two people, husband and wife, you are expecting a divorce to take place of such a big political coalition. Okay. And we are supposed to speak out to the people. Okay. It is not a गरगरीत आपले आमचे गे तू शेजारी कित्याक सांगले ते गजाल तरी डायवोर्स जायना. ओके टायम पण एक गजाल आसा की प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो स्वताचो एक स्पेस आसता बरोबर. आणि युजली जशी तुवें सुरवात केली की ह्यो दोन्ही पार्टी ज्यो आसा तांचो स्वताचो एक वेगवेगळो स्पेस वेगवेगळी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा विचारसरणी वेगळी. विचारसरणी वेगळी आसता आणि अशी जाता की जेन्ना एक जशें तांणी सांगलें की लग्न जालें संवसार चालू आसा पण संवसारा भितर जर लक्ष आयलें की बाबा विचारसरणी कंप्लिटली वेगवेगळी जाल्यार त्या जोडपी सुद्दां आपापल्यालो स्पेस सोदपा लागता आणि आयच्या काळा भितर आपल्याक स्पेस जाय म्हणूनच जोडप्यांची झगडी चड जातात. बरोबर. यू गिव अ रायट एक्झाम्पल. बरोबर. लग्न स्पेसा खातीरच जातात. लग्न करच्या हो पयलीं. स्वताचो स्पेस आज रिइन्व्हेंट करपाची घासाघीस काय कितें तेच सांगतालो हांव. लग्न करच्या पयलीं आमी सगळी बोलणी करता कोणी कोणाक कितें हें करपाचें दिवपाचें सगळो विचार जाता. तसो हेंचोय जाल्लो तो common minimum तसो हेंचोय जाल्लो तो common minimum बरोबर. हय. डिस्प्यूट्स केन्ना सुरू जाता आतां म्हाका सांगा जेन्ना हेंचो आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो कितलो जालो जल्म जावन 1.5 वर्स जालें हेंकां. तेज्या पयलीं हेंचो मेंटर जो आशिल्लो तो 5 वर्सां आमदार आशिल्लो. केन्ना आमी तुमी आयकला जॅक शिखराच्या पुतळ्याची गजाल ना. ती आतां No, खंयच्यान because he आयलो was never in the ruling विशय. party. तो खंयच्यान आयलो विशय म्हणजे हेजो अर्थ कितें तांकां पर्पजली ते केल्ले जाय तुम्ही म्हणटाय पर्पजली डिवोर्स घेवपाचो जो आसा व्हॉट इज युअर पॉयंट प्रोसेस डिवोर्स घेवपाचो प्रोसेस ताका पर्पजली ते क्रिएट केल्ले हे जाय इतलें दिसता आनी की- हांव सांगता फुडल्या 5 वर्सांनी हे परत जातल्यो गजाली. डेमोक्रेटिक हेल्थी डेमोक्रेसी No. हे परत जातलें. Point democracy- कितें? Is this an attempt by Goa Forward to Yes. reinvent itself? ना म्हाका Because of दिसता a very की drastic ग्राउंड political decision taken by them. म्हाका दिसता प्रमोद ते ग्राउंड तयार करतात. ग्राउंड परत घेवपाचो प्रयत्न निवो. ना ते ग्राउंड तयार करतात म्हजो की प्रश्न ना, ना, आहे हेंचे- हेंचो हेतू आनी कितें तरी वेगळो आसा. आर दे ट्रायंग टू माय क्वेश्चन इज आर दे ट्रायंग टू रिकॅप्चर दियर ग्राउंड और दे आर क्रिएटिंग अ ग्राउंड See. फॉर अ डिवोर्स. हय म्हाका दिसता की दे आर क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर बाबान आतांच सांगलें कितें हय. आमदार आमचो विजय बाब आसलो 5 वर्सां हय. पार्टी जाल्यार 1.5 वर्स सो 5 वर्सां आसा तो जॅक्सनचो पुत्राचो गोवा काडटलो नंबर 1. बरोबर. सेकंडली ही इज इन ऑपोजिशन. बरोबर. ही कुड ओनली मेक डिमांड बरोबर. when he came into the Now also you are saying we are only making demand. no 1 minute I showed you out of 3 2 points have been though they were not part of They are very good points. It's not common. Accept very it. good points. Accept it. Yeah, everybody will accept 1 minute. The third point is it is again I'm telling you it is not no cause for divorce. Okay. At this stage. बरं, divorce views are too harsh words. Too harsh words. Too harsh words. Talk the bad word. Bad word means My it's word a political divorce. Okay. He's demanding a तुम्ही political जी divorce. state- He's not demanding. You people He's no just no stating it from a logical perspective. No, this is प्रमोद what- How can he प्रमोद demand? प्रमोद राज्याचे शांततेचे वातावरण हे लोक बिघडपाक सोदता असले विषय हाडून हय. असले विषय हाडून नाका ते We'll विषय go to that. So This is a very what- no, wait, आणि wait, त्यापेक्षा we'll go to यांच्यानी that. बाहेर This is a very काढते. important point. ताणें म्हाका एक गजाल सांगा डायव्हर्स व्ह्यूज म्हणटा ते खूप सारखे कडक वर्ड सारखे हार्श वर्ड तो म्हणटा भायर सर. ना भायर सर म्हणजे हार्श political वर्ड divorce. हार्श वर्ड्स ओके ताणी दुसरो मुद्दो काडटा खूप महत्वाचा ताजेर या, येवया तेजेर येवया. ही इज व्हेरी हार्श बट एक गजाल तुम्ही मान्य करता सद्याक तुमच्या संवसारा भितर इरिटेशन आसा. आय वुडंट से की डायव्हर्स जातलो हें जातलें बट यू आर इरिटेटेड बिकॉज यू आर अ व्हेरी सिस्टमॅटीक पार्टी. तुम्ही एक कॅडराचेर चलपी पार्टी. तुमचो प्रोसेस खूप सिस्टमॅटीक आसता. तुमची एकूण वागपाची पद्दत खूप सिस्टमॅटीक आसता. जेन्ना अलायन्स पार्टनर ह्यो गजाली करता इट इज एन इरिटेशन फॉर यू एटलीस्ट एक्सेप्ट दॅट. नाही म्हाका तशें दिसना इरिटेशनशें कारण कशें आसा की ज्या वेळाचेर हांवें पयलींच म्हणलें पळय प्रिपोल अलायन्स जेन्ना जातात तेन्ना सगळें वेगळे गोश्ट आसता. अलायन्स ते आपलो एजंडा घेवन निवडून आयले. आमी भारतीय जनता पार्टीचो एजंडा आमचो हे आमी करतले ह्या विशयाचेर आयले आनी तेच्या नंतर जे 3 पार्टी प्लस अपक्ष हे सगळे घेवन ज्या वेळार आमी सरकार करतात त्या वेळार अशा तरेचे बारीक सारीक गोश्टी आसतले ताका इरिटेशन आयलें अशें म्हणप हें चुकीचें आसा. कारण म्हाका दिसता की आमी जो कॉमन आनी तेंच्यांनी ट्रजन बाबांनी सांगलें की जॅक शेकेराचो पुतळो घालप हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नात न्ही. तांकां दिसलें न्ही हें करपाक जाय कारण ताणें म्हणलें की एखादें
पुस्तका भितर त्या विशयाचें हें आसचें वी हॅव एक्सेप्टेड येवपाकूच जाय तो विशय. ओपिनियन पोल सेलिब्रेट Those are very good demands. Everybody accepts. Everybody accepts जे that. बरे गोष्टी आसा हय. ते जरी कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान नासले जाल्यार ते एज अ सरकार बरे गोष्टी आसा ते घेवपाक जाय. पण एज अ पार्टी म्हणून आमकां दिसतालें की हे तेंचो जो तिसरो जो डिमांड आसा हो डिमांड आमकां दिसता बरोबर न्हय आनी त्यामुळे आमी म्हणलें की हें जावं जायना. आमी जावं जायना म्हटलें म्हणून तांकां तेतूंतल्यान व्हडलें दुख्ख आसा अशेंय ना न्ही. तेंचें म्हणणें आसा की आमचें म्हणणें मांडपाक आमकां अधिकार आसा कारण ते पॉलिटिकल तुमकां दुख्ख ना. तांकां पूर्ण अधिकार आसा मागपाचें. ते म्हणटा अधिकार आसा पण तुमकां दुख्ख ना म्हणून. See, again I'm telling you, it will be our cherished dream to do it. Right. Whether we succeed or not, time will tell. But don't consider it भायर सर भितर सर हें तहें न्हू तें. Right. भायर सर भितर सर तितलें सोंपें न्हू तें. गोड्ड्यांनी बसून खाल्लें तर मिलेन घालपाक बरो टायम लागता. तुम्ही तुमचे पॉलिटिक्स जे आहा पळय ते तुम्ही फातोर्डा किंवा थळगाव तुझ्या हातून करपाचें. तुम्ही राज्याचें वातावरण बिगडू नाकात असो विशय हाडून. आतां सावथ हेजेर उलोवंक हय देर वॉज एन आर्टिकल दी अदर डे. हय नीज गोंयकार आनी महाराष्ट्रवादी गोंयकार हो हे कितें उलयता हो. हय हांव न्हीद गोंयकार हां. 1 मिनिट तूं जर तर नीज गोंयकार आसलोय जाल्यार वातावरण बिगडटा म्हूण सांगता नासलोय. द क्वेश्चन इज वातावरण तुम्ही बिगडायले वातावरण. 1 minute. The people of Goa have got certain aspirations. Again, I'm repeating. हे दोन वस्तू जी आमच्या कोएलिशन गव्हर्मेंटान which includes BJP, the main partner, which accepted successive governments, neither the media ever brought it out. We are giving full credit to you. So let us. So why are you worried about the Putro? We are worried about the Putro. 1 minute. We are worried. You all are trying to make issue out of it. Aye. We will take it to its logical conclusion as and when divine providence will intervene and happen. So let us not make an issue. We will fight for it. Are we not supposed to fight for a particular cause? वातावरण बिगड जाता. जेन्ना लँग्वेज इश्यू जालो कोणान मराठी वातावरण बिगड जाता. वातावरण बिगड जाल्याशिवाय राजन बाब. 1 minute. Unless you agitate for a certain thing, आयज गोंयांत कांयच मेळोंक ना. बरोबर. बट देवाचे हितून हे दोन इश्यू जे आसले एक ओपिनियन पोलची डेड केलो सगळे उलयताले व्हडले शाणपणां की आमी ओपिनियन पोलाचे हिरो पासून राजन बाब, I'm just putting Pandurang's point into perspective. नाही नाही तो अशें उलोवन कितें करता तो अशें उलोवन दाखोवंक Just one सोदता minute. की आमी कितें रॉंग No, one minute. ओपिनियन पोल मोठ्या प्रमाणात सादर जावपाक जाय मोठ्या प्रमाणात कोणान मागणी आणि त्याची हिस्ट्री जी आसा ती बुकांनी येवपाक आमी जाय. आमी जर तर जॅक सिकराची history येवपाक जाय. I'm trying to put He's a his big argument leader. into perspective. तो एका व्हडल्या लिडराच्या No, correct, नावाने pardon, just one minute. करता. One minute. I'm just trying to put his argument into perspective. His argument is your primary constituency, electoral constituency, is predominantly anti-BJP. Is predominantly very much minority based. It is, and before the election, before this alliance, your entire perspective and your entire narrative was again anti-BJP. आज तुम्ही 1000 कारणाक लागून तुम्ही BJP बरोबर गेले, तुम्ही सरकार स्थापन केले. 1 year into the government, you are feeling the need to reinvent yourself, reassert yourself, and in that bargain, you are breaking up these issues, which will take you closer to your core constituency. ते करताना पांडुरंगाचो मुद्दो आसा की अशें जाता बिकॉज यू आर इन द सेम गव्हर्मेंट रायट नाव एंड बिकॉज दोन्ही विचारधारा ज्यो आसात दोन्ही विचारधारा सत्ते भितर आसात आनी जेन्ना दोन पक्ष हे वेगवेगळी भुमिका घेतात तेन्ना देर आर बाउंड टू बी डिविजन्स इन द सोसायटी. ती डिविजन्स जावप बरोबर काय चूक जेन्ना तुम्ही सरकारा भितर आसात हो पांडुरंगाचो मुद्दो. प्लीज अंडरस्टँड एनी इश्यू इज नेवर डन युनॅनिमसली. खंयचोच इश्यू आज गोंयांत जी थरला युनॅनिमसली जावंक ना. इट हॅज ऑलवेज हॅड अ डिविजन. Therefore, as a political party, we will claim. And again, I'm telling you, as he says, these two issues should have come. About opinion poll day and the And curriculum. 1 minute. If another man sits here, he will say also, Jack Sicker statue has to come. So there are going to be different of opinions. Please understand. He's talking this today, after we made the demand and the coalition government accepted it. Today you are appreciating it. म्हाका तानाडे बाबा एक गजाल सांगात कारण म्हादईचेर व्हडले वाद जालो. मुख्यमंत्र्यान सतत ताजें स्पश्टीकरण दिलें. त्या स्पश्टीकरणा उपरांत इट वॉज डायींग डावन. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमचो अलायन्स पार्टनरूच तो मुद्दो परत काडटा की तुमी पुतळ्यांचेर रेझोल्युशन घेता तुमी म्हादईचेर कित्याक घेनात का म्हणून डजंट इट हर्ट. नाही कशें आतां हांवें पळय पयलीं इट इज वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचें डिसिजन. आतां तें कशें आसा आमी जशें पुतळ्याचें डिसिजन घेतलें की जॅक सिकेराचो पुतळो
हो म्हणजे एडिशनल पुतळो हो थंय कोणाचो त्याचो जॅक सिकर अशें म्हणना आमकां रिस्पेक्ट आसा ओपिनियन पोलान तेजो महत्वाचो वांटो आसा सगळे गोश्टी आसा पण थंय आनी कोणाचोच आसूं जायना हें आमकां दिसता आनी त्यामुळे त्यांच्या पार्टीचे जेन्ना कोर टीम बसतात तेन्ना तेंचेय कांय डिसिजनां आसतात न्ही तांकांय दिसतालें आनी हें सगळें करता आसतना म्हादय इश्यूचेर सुद्दां मुख्यमंत्र्यान जें लॅटर दिल्लें आसत सुद्दां जाल्यार तेचेर मुख्यमंत्र्यान सगळें तेणी म्हणलें डिस्कशनाक आमी रेडी आहा इतलेंच म्हटलां तेणी दिता अशें म्हणूंक ना ही तांकां. सगळी स्पश्टीकरण हय, जावन हे that बरें. issue was dying हय, down. पण And त्या that वेळाचेर- time your coalition partner again rigged it up. हय पण तेंची टीम ज्या वेळार बसता त्या वेळार तांकां दिसता की भारतीय जनता पार्टीन हें डिसिजन घेतलें आसत ज्या वेळार आमकां एखादें डिसिजन तांकां घेवं जाय अशें दिसलो आसूं No, शकता no, one कारण minute, ताचें You must स्पश्टीकरण दिवचें. understand one thing. The WRD minister belongs to our party. Yes. He is coming on record, but the party per se never came on record. Please understand. And I don't think anybody is against that decision, including the coalition partner. So where is the hitch now? Who is getting hurt for what? You agree with this, Panu? No, he has to agree. He's not hurt. Why should he get hurt? I'm just Why you asking should you. agree or disagree? I am just asking. No, what is the authority for him to agree See. or disagree? We are the two partners. Rajan Bhav. He is not hurt. Rajan Bhav, It is public- politics it is- is That's a- largely. We are No, playing politics, let not me anything. again let me put it in That's a perspective. minister stand No, cannot change again that. let me That's put in governor. perspective. Politics is largely played on optics, Agreed. and those optics eventually set the rhetoric and narrative. Yes. Correct. Yes. Now, as a media person, Pandurang Bhav is a person who analyzes and even I communicates appreciate that this. optics Yeah, and narratives. as a journalist. Correct. Correct. So he is the one who He is communicates expert. that optics But he narrative. is not to say whether he's hurt. I'm not asking whether he's hurt. I am asking him. I'm not hurt. Correct. I am asking Now him, ask him. whether this present optics that both of you are putting forward here, whether he agrees with that, whether it's a real optics or the other optics that is played outside the studio is a real That is optics. as per his view. Go ahead. let him हांवें सांगलें न्ही गोवा फॉरवर्ड जो आपण हें करता तो स्पेस आपण हें करपा खातीर करता दोन गजाली आहा तेका एक ग्रावंड तयार करतात ते आनी दुसरी गजाल विजय सरदेसाय जेन्ना आपल्या दोगांय मनशाक घेवन जेन्ना BJP वांगडा गेलो तेन्ना तेंचो वोटर जो आशिल्लो हय. तिनूय लोकांचो तो दुखावलो. जयेश विजय आनी पालयेकराचो वोटर जो आशिल्लो तो दुखावलो आनी तांचो जो सोशल मिडियाचेर धुंवर काडला लोकांनी ते कवर अप करपा खातीर तांच्यांनी आतां हे सगळे ओपिनियन पोलाचो विशय जो आसा Politics is static. It's not static. There are It is two dynamic. things. तुवें जे It- प्रमोद it- स्टार्टिंग it- म्हटले please. दोनूय गजाली आहा ते पयलींचे कवर No, 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 करप no, no. नवो ग्राउंड तयार करप आमचो लोक दुगवलो हे सिद्धा देर नो डाऊट बरोबर न्ही? बिकॉज लोकांक कळले ना त्या वक्तार किती झाले ते आणि अजून लोक कळवलं ना. लोकांचे तोकले ना अजून पासून हे पड ना आता चेंज झाला खूप प्लीज खूप चेंज झाला द क्वेश्चन इज पीपल हॅव did not see one thing that when the elections were called and the nominations were filed, Congress was a bigger enemy than the BJP at that point of Let me- time. if- in if all that those is- three constituencies. if This that is a fact. Rajan Bhav. Nobody can deny Rajan this. Bhav, before I go to Tanawade Bhav, I'll let And me I am on record before the elections Rajan Bhav. that Congress has to be finished. Rajan Because Bhav. they created this. आणि आई सांगतात ते भायर सर म्हणून राजन खंय भायर बाब. सरोंक कोणागेर वचपाचें भायर पूण सरोंक काँग्रेस काबार जावंक ना काँग्रेस 17 आयले तेन्ना न्हू आता 77 येतले राजन परिस्थिती बाब. राजन बाब. प्रेसिडेंट जायना अजूनही Rajan Bhav. Bhav. Rajan Bhav. Now let me ask you very straight before I go to Tanawade Bhav. Will you, because of all these circumstances, I am asking this question, unequivocally support BJP in the Lok Sabha election? Let the Lok Sabha be declared. See, now you are not giving the commitment. Yeah, I am not see, hurt. see. He is not hurt. I am happy. He is happy. But when it comes to election, which is the most again- crucial thing, again you are I'm- non-committal. 1 minute, why not committed? You have just not told out of the record outside. We are Off part of the NDA. record outside. Said we are a part of NDA. Yeah. You are. part It's not off the record. part It's of on the NDA. They are a record. part of That's India. So why you are asking this Officially, question? They are So part you of- will What support. mischief are you trying to So play? you will support. You are trying to play mischief. I am asking a question. I am a part of NDA. And You till will today support. we are NDA and NDA is going to get. And you will support. Again, I am Unequivocally. telling you. Yes, Murni. Vision We are Sapla. the part of NDA. Right. NDA will go together for the Lok Sabha. This is as of today. Right. I am again repeating you that politics is not static, it is dynamic. Every day it is changing. Tanawade, म्हाका एक गजाल Who सांगात. तुम्ही as knows? a They may not want us tomorrow. Who knows? सांग तुम्ही एक व्हेरी एज अ पॉलिटिकल पार्टी आर यू कॉन्फिडंट दॅट तुमचे सगळे अलायन्स पार्टनर इन्क्लुडिंग MGP आणि इंडिपेंडंट्स लोकसभा इलेक्शनात पूर्णपणे तुमचे बरोबर रावतली म्हण अशें आतां तरी आमकां दिसता की पूर्णपणे सगळे जशें आमच्या टॉजन बाबान सांगलें दे आर पार्ट ऑफ NDA आनी तांच्यांनी हाच्या पयलीं सांगिल्लें आसा की दे वील सपोर्ट अवर कॅन्डिडेट्स नॉर्थ एंड सावथ आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की 100%
सगळे अलायन्स इन्क्लुडिंग इंडिपेंडंट दे विल सपोर्ट अवर पार्टी कॅन्डिडेट्स. दुसरो जो विशय आसा तो ताणी काडलो की आमी आमचे विशय मांडत रावतले आणि बेजिकली तांची विशय आणि तुमची विशयांचेर मतां बऱ्याच खेपेक जुळना. हय, कितली खडतर आसतलो प्रवास हो? म्हाका दिसना व्हडलो कशें आसा की जशें रजन बाबान सांगलें की सांगपाक कांयच प्रॉब्लम नासता आनी एकदां समजा दोनूय पार्टी भितर जर दिसता की हें जायना आसा जाल्यार तातूंत एखाद्या गोश्टींत कोणें फाटीं सरप फुडें सरप तातूंत व्हडलें काय आसता अशें दिसना. ताणें सांगलें न्ही, कारण डिमांड करता आसतना जर समजा 3 पॉयंट जर ताणें सांगले भितरले 2 जर एक्सेप्ट केले जाल्यार एका हाचेर कॉम्प्रोमायज करपाक कांय व्हडलें आसना न्ही. बिकॉज फायनली ही लोकशाही तुम्ही आसा, म्हणटा डेमोक्रेसी एक आसा. पुतळ्याच्या पॉयंटाचेर ताणी फाटीं सरचें. नाही फायनली कशें आसा तें 2 पॉयंट एग्री म्हाका केले. नाही म्हज्या पार्टीचो स्टँड आसा की तो आसूं जायना म्हणून, त्याच्या पार्टीचो स्टँड आसा तो जावं जाय म्हणून. त्यामुळे त्याच्यान कशें आसा टजन बाबाची टीम जी आसा त्या टिमीन त्याचेर निर्णय घेतली न्ही. एकटे टजन बाब सांगू शकना न्ही आमी फाटीं सरले म्हणून. पण एखाद्या विशयाचेर कॉमन मिनिमम हातून ना ते प्रोग्रामान आनी ते कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान आसा आनी तो जर समजा आमी दामून धरता जावं जायना अशें म्हणटा जाल्यार वेगळी गोश्ट. हांगा तो विशय नात न्ही, तेन्ना तो हाच्या भायलो विशय आसा. त्यामुळे त्या विशयाचेर कितलें ताणून धरप तें डिसायड करतले. तशें व्हडलें भितरल्यान भायर जशें जशें आमचो पांडुरंग बाबान म्हणलें की लोकां भितर दिसता, लोकां भितर जाय ती चर्चा आसतली, पण आमच्या भितर आमी एक आसात, आमचे लिडर एक आसात. सरकाराचें सगळें डेव्हलपमेंट आसत, बाकीचे विशय हे फुडें व्हरपाचो सगळो प्रयत्न आमचो सरकाराचोय आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसना व्हडलें कितें तरी डिफिकल्ट आसा अशें. फायनल कमेंट्स. See, as he has said, on the common minimum program, and as far as the administration is concerned, we have got no matabhed. We are all on the same plan. Extra demands will continue from their side, our side, everything will happen. We are part of a political party. We are not sitting down there to just write news. We are to make news. Yeah. This is what our job is. Okay. And we are confident that our Goyakarpon, No, we will my take it only forward. concern is I have no problem in writing news as long as it is correct and the optics don't change every you- 48 hours. It all depends on the optics, how you see it with what lenses. Yeah. Vijay Bab is very clear that We he will see take it with up your lenses. Nice Goyakarpon. The lens that you provided us in the press whether we conference. are going to win an election or no election, Right. for us the cause is dear at heart. वय पाणू लास्टाक ते दोघे जाण तुजेर घालतात. तू मिडिया कळ्ळें तुका, तू खंयच्या लेन्सांतल्यान पळयत ते तुजो प्रॉब्लेम. आमची हिस्ट्री आमी पळय म्हणजे ऑनरेबल मुख्यमंत्र्याची जर इतिहास पळयलो हय. जाल्यार चड प्रेशर कोणाचो घेवपी न्हय. तो तेणे हेच्या पयलीं एक डिजॉल्व केल्ले आसा आनी एक फावट तेणी एके मिनिस्टराक काडून उडोवन ते सरकार गेल्ले आसा. तो हांचो प्रेशर चड दीस चलचो ना हांचो. हे भायर उलयता तुमी उलयता पळय ते अक्रॉस द टेबल बसून सोडयल्यार बरें आसा. This is नाल्यार हे optical चड दीस चलपाचें ना हेंचे. एक तरी हांकां तरी उडयतलो ते हेच तो बरें सांगता अक्रॉस द टेबल बसून सोडयात म्हणून. त्याचो इतिहास पळय आनी तो चड प्रेशर कोणाचो घेता. एक लास्ट फायनल फायनल ते म्हणटात की हे सगळे कुपुसां हे मिडिया खातीर जाता. मिडियाक हेच आपयतात न्ही लोक. प्रेस कॉन्फरन्स तुजे त्यांचे रिकॉर्ड काडून पळयाचो कसो व्हडले उलयतात तो. आतां तो तसोच उलयता. सो हे कन्फ्युजन क्रिएट करतात. मिडिया बॉडी काय करिना हय, आमची लेन्स सारक्या म्हणटा. आनी सगळें जालें की मिडियाचेर घालप. हांव इतल्याचेर थांबता. फायनली अशें म्हाका दिसपाक लागलें की हांवें ही डिबेट कित्याक ऑर्गनायज केली. तानावडे बाब इतले शांतपणान उलयता, ट्राजन बाब सारकी तापून उलयलो तरी सांगता की सगळें बरें आहा म्हणून. नशीब बरें जालें पाणू तूं मोदी बसलो तो. अदरवायज लास्ट म्हाकाच प्रश्न पडपाचो की लास्ट ताणें तेच प्रश्न म्हाका विचारलो की तूं ही डिबेट कित्याक ऑर्गनायज केली, आमगे इतलें बरें चल्लां सगळें, तुमकां लागून हें सगळें जाता. सो ट्राजन बाब म्हाका दिसता आयच्या हातूंत भितर तरी ऑप्टिक्स बदलची ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान. हांगच्यान तुमी भायर वतले तेन्ना लोकांक तरी अशें दिसचें न्ही की सरकारांत भितर खंय तरी इनस्टेबिलिटी जावपाची चिन्ह आसात म्हण. बिकॉज वॉट एवर सेड एंड डन you have made this government We have made and this people would government in a healthy democracy, and people allowed would to express our views. and people would like and respect and even media a stable government. कोणाकच इनस्टेबिलिटी No, no, आवडना expressing opinion is आणि great. इनस्टेबिलिटी कोणाच्याच हिताची न्ही हे लक्षात दवरून ऑप्टिक्सय बदलची. इतलेंच मागता आनी थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत पुढे. नमस्कार. थँक्यू.